कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मडगांव हिंदू सभा जो जामावलेचो शिगमो सादर करता ताचो नाल्ल केणी कुटुंबाच्या घरान दवरतात। होळी जावन जो बुधवार येता त्या दिसा तो नाल्ल हांगा दवरतात आणि दुसऱ्या दिसा बिरेस्तार म्हणजे त्या दिसा तो मोठ्या दबाज्यात मिरवणूक काढून मडगांव शहराची मिरवणूक काढून तो जामावले व्हरतात आणि थंयच्यान मागीर जामावलेचो फुडलो शिगमो सुरू जाता। हे नाल्ल जवळपास 100हून अधिक वर्सां जाली हाजी हांगा हो नाल्ल ह्या घरान दवरतात आणि हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड्स पळयल्यार जवळपास 1913 पासून ताचो रेकॉर्ड मेळटा, पूण ताचे पयलींच्यान सुद्दां ती परंपरा आसा अशें सगळे मानतात। आणि मागीर बिरेस्तारा असो नाल्ल जामावले पावलो की शुक्रार शेनवार आयतार सोमार जामावले नाटकाचे कार्यक्रम जातात। त्या भायर लोकांक महाप्रसाद आसता दोनूय वेळ दनपारां आनी रातचो, आनी लोक मडगांवकार थंय वचून रावतात, रुमाची वेवस्था आसता। आणि मंगळार दिसा मागीर दामबाबाचो जो गुलाल जाता तो आख्खे गोंयांतलो सगळ्यात फामाद गुलाल, आणि बिरेस्तारा मागीर धुलपेटीचो कार्यक्रम जावन हे कार्यक्रमाची 8 दिसांचो शिगमो सोंपता। दामबाब जो मडगांवकाराचो ग्रामदेवत आसा ताचो आशिर्वाद सदांच मडगांवकारा फाटल्यान आसता आणि दामबाब ही आपली सासाय दवरून हो कार्यक्रम बरे भशेन करून घेता। सगळ्या मडगांवकारा कडेन आनी गोंयच्या लोकां कडेन मागता की तांणी ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम येवचें।